दिवस लागीं आयले आनी तुमकां इन्स्पेक्शन चालू आसा कितें म्हणूं शकता कितें हाजे कितें चवथ आमची सगळ्यांची एक हिंदू धर्मान एक म्हत्वाचो सण आणि मोठ्या प्रमाणात आमी गोंयांत ती साजरी करतात आणि वर्स पद्दती प्रमाणे आमी हांगा खारेवाडा बीच बायणां अशें सगळ्या कडेन आमची क्लिनींग चालू आसता. बायणां आतां संकल्पाचा म्हणल्यार तो थंय पळयतात, हांगा आमी पळयतात आनी हो इन्सर आपले तळ्यान पळयतात. सो हांगा आमी वर्सा प्रमाणे आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह आमी घेताच. पूण ह्या वर्सा आमी एक वेगळ्या प्रकारचे एक वातावरण निर्माण करपा खातीर आमचो मोठो सण सो आमी ह्या वर्सा लायटिंगूय खूब करतले. आमी दृश्टीक सांगून हांगा व्हडी दवरतले आनी लायफ गार्ड्स हांगा आसतले. म्हणजे प्रत्येक कडेन एक एकदां दर्यो एक एकदां भितर आमचे जेन्ना भावीक वता तेन्ना ह्या दिसांनी तुमी पळयता की वारेंय खूब सुटलां. सो ते खंयच कोणाक त्रास जावचो न्ही नाजाल्यार कसलो अपघात जावचो न्ही हाचे कडेन दृश्टीचे जे लायफ गार्ड्स आसतले ते हांगा स्टेशन आसतले. आमी लास्ट टायमाकूय हांगा व्हडी दवरिल्ली तांकां भितर उडोवपाचें आसा दर्यान. आमी सगळ्याक रिक्वेस्ट करता की गणपती जो आसा आमी जाता तितलो भितर व्हरून सोडचो. कित्याक एकदां कितें जाता की ज्या दिसा आमी विसर्जन करता दुसरे दिसा सगळ्याक सकाळीं तुमी येवन पळयलें जाल्यार गणपती हांगा रस्त्यार हांगा पाविल्ले हांगा बिचार पाविल्ले आसता आनी बिचार पाविल्ल्या कारणान ताची खूब विद्रुपां जाता. एकदम सोंड तुटिल्ली आसता. तशें जावचें न्ही. आमचोच देव तो आनी त्या खातीर सगळ्या भाविकां कडेन रिक्वेस्ट जाता तितले आमी भितर सोडपाचो प्रयत्न करपा जाय. गणपती देव परत एकदां दुसऱ्या दिसा परत विसर्जन करतकूच तो बिचार येवपाक जायना. अशे तरेन आमी खुबश्यो अरेंजमेंट्स वेगळ्यो वेगळ्यो आमी प्रयत्न करीत आसा. हांगा आमचे लोक स्टेशन आसतले कोणाक कितें मदत जाय कितें जाय फोकस मारून फूल बीच हो इल्युमिनेट करतले जाणे करून काळखान कोणूच उरचे न्ही. म्हणजे जेन्ना आमची फायनल देवाची आरती जाता तेन्ना हांगा काळोख आसचो न्ही त्या खातीर रस्त्यार आनी हांगा आमी फूल लायटींग करतले. सगळ्या माडांक लायटी म्हणजे एक फेस्टीव एटमॉस्फियर कसो करता तशें करतले. हांगाच न्ही तर इवन चर्चीचे फुडें जो आमचो चौक आसा थंय आमचे सगळे भावीक थंय फुगडी बी घालतात नाचतात थंय आनी देवा भोंवतणी आपलें हें करतात सादर करतात. सो थंय आमी बऱ्यापैकी लायटींग करतले आनी एकंदरीत लोकांक कशें सोयीस्कर पडटा तें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज आमी हांगा आयला आनी व्हडी बी हांगा ती खूब आसतात हांगा. सो तांकां सगळ्यांक आमी काडपाक लायल्या. हांगच्यान बी फूल क्लिनींग ड्रायव्ह सुरू जातलो आनी वेगळे वेगळे म्हणजे दृश्टी जाली तुका मागीर बीच क्लिनींग जालें. सो अशें वेगळे वेगळे लायटींग बरें करपाचें व्हडी दवरतलें जाणे करून भितर आमकां सोडपाक मेळटलें. तुमी आतां कशें जाता बायणां बिचार पसून तुमी पळयलें जाल्यार एका पॉयंटार वतकूच मागीर दृश्टीचो लोक घेता आनी भितर वता म्हणजे तांकां त्रास हें जावचें न्ही म्हूण. तशेंच हांगा आमी व्हडीय दवरतले आनी त्या व्हड्यार बसून लास्ट टायमूय आमी केले 2 वर्सां आमी तशें करतात आनी खुबसो लोकांचो सपोर्टूय मेळटा. निर्माल्य कलेक्शना खातीर हांगा म्हणजे म्हाका दिसता गेली 10-12 वर्सां निर्माल्य कलेक्शन आमी करता. आमी म्हणजे खऱ्या अर्थान आमीच एक सुरवात केल्ली ताची आनी आज ताचे इतल्या मोठ्या प्रमाणार लोक ताका सपोर्ट करतात की आज लोकूच हाडून आपलें निर्माल्य हांगा दवरतात. वार्षिक विसर्जनाक गणपतीच्या विसर्जनाक 1.5 दीस असो 5 दीस 7 दीस आमदार बाब दाजी ही बीच क्लीन करतात. पूण खंय ना जाल्यार खंय लोकांनी मातशी ती परिस्थिती हांगा तुमी बायणां बिचाचेर येत जाल्यार पळयत जाल्यार खूब बिकट आहा आनी आमी एवरी इयर क्लीन करता आनी आमी लोकांक सांगता पूण लोकूय खंय आयकना. पूण इतली घाण आहा कित्याक आमकांच लज दिसता एका हिंदू म्हणून एक आमकां एक लज दिसता बाय गणपती एक आमचो एक देव विसर्जन करतना सगळी घाण हांगा आसा. म्हणून फाल्यां आमी लायटी घालून आनी आमदारान JCB मागयल्या ते सगळे जावन आमी क्लीन करतले. पूण लोकां कडेन इतलें मागता बाय 1.5 दिसाचो जो गणपती जालो मागीर 5 दीस 7 दीस तरी ते तरी 4-5 दीस तरी मातशें क्लीन दवरचे. कित्याक बाबा लोक हांगा भावीक लोक आसतात ते विसर्जन येतात आनी थंय तरी त्रास जावपा आनी बुरशें दिसपाक जाय. चवथ 2-3 दिसांचेर पावल्या आनी आज आमदार आमच्या बरोबर आज जे इन्स्पेक्शन जालां म्युनिसिपालिटी आसा पुलीस आसा ते सगळ्यांक मेळून आमी आज इन्स्पेक्शन केलां. फाटलीं कितलींशीं वर्सां आमी खारेवाडा बीच जेन्ना विसर्जनाची सायट आसा ती क्लीन करून घेवपा खातीर आमी पयलीं एक इन्स्पेक्शन करता. हांगा तुमी पयला सगळी व्हडी बिडी दवरिल्ली आसा ती सगळी क्लियर करून खंय तरी एक क्लीन एटमॉस्फियर. आतां पळयल्यार तुमी अत्यंत बुरसो आसा बीच आनी लोक मागीर त्याच हातून देवाक पावयतात ते जावचें न्ही म्हणून खंय तरी लायटींग. पयलीं लोक काळखान हांगा विसर्जन करताले खुबशे लोक लागीं विसर्जन करताले आनी आमदारान सांगलें तशें लास्ट टायमूय बी जेन्ना आमी दृश्टीचे ते बोट्स दवरून तेन्ना डीप हें केलें आनी खूब लोकांनी एप्रिशिएट केलें की हे एफर्ट्स तुमी बरे केले म्हणून. कितले जे परते येवपाचे जे मोतीचें प्रमाण आसा तें ड्रास्टिकली कमी जालें. हार्डली म्हाका दिसता एक एखादी 2 दिवना तांच्यो आयल्यो नाल्यार चडशे लोकांनी डीप सीन हें केलें इमर्शन केलें. लायटी खातीर आमकां खूब एप्रिसिएशन मेळ्ळें.
निर्माल्ली जे आमचे कलेक्शन जाता ताज्या खातीर म्हणजे लास्ट टायम तर MESन ताजे खत सुद्दां करून म्हणजे तो प्रोसिजर निर्माल्ल्या फुडें वचून खताचो प्रोसिजर लोकां कडेन डिस्ट्रिब्युशन सुद्दां जालें. सो हे सगळे जे आसा ते चवथीच्या निमतान आज आमी घेतला आनी येता त्या 2 दिसांनी हो बीच जाता तितलो क्लीन करून 1.5 दिसाच्या गणपती खातीर खुबशे लोक हांगा येता. 1.5 दीस आसा 5 दीस 1.5 दीस चड आसा. सो त्या निमतान सगळ्यांक इल्युमिनेशन बी करून रेडी दवरपाचें आमचो प्रयत्न आसा.